Hello everyone, welcome to Videsh classes. आयच्या व्हिडिओन आम्ही पेपर सोल्युशन 3 जो पेपर फॉर द लायब्ररियन ग्रेड 1 पोस्टाक गेल्लो. सो ह्या व्हिडिओन आम्ही फक्त कोंकणी अंडर जे कितें MCQs येयले ते कव्हर करतले. नेक्स्ट व्हिडिओन रिलेटेड इंग्लिश ग्रामर ते कव्हर करतलो. ओके, सो जर तुम्ही हो पेपर सोल्युशन जर कंटिन्यू पळोवंक सोदता जाल्यार हेडिंग तुमकां आसतले पेपर सोल्युशन 3. ओके, सो पेपर सोल्युशन 3 ह्यो जो पेपर आसा लायब्ररियन ग्रेडाक जो येयल्लो तो पेपर तुमकां मेळटलो. Okay, so let's start with the first section, that is the Kokani part. Okay, so first MCQ. अपार पुराय करात. So हांगासर एक सेंटेन्स दिला ते कंप्लीट करूंक सांगला with the help of this given option. So शेणिल्ले गोरू करमळीच्या डॅश. एक खंयचे तरी गोरू म्हणजे एक खंयचे तरी गायेचे वासरू जे आसा ते कितें जाला खंय तरी सांडला. आता ते खंयसर आसा हे आमकां हांगासर with the help of ऑप्शन फाइंड आउट करपाक जाय. म्हणजे एक सेंटेन्स. ओके, गोट्यान तळ्यान मळार वळीत आणि नन ऑफ द अबाव. सो शेणिल्ले गोरू करमळीच्या तळ्यान. ओके, हेज बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, तो वर्सभर बरो शिकलो म्हणून पयलो आयलो. हेजो मिनिंग कितें? तो वर्सभर शिकलो म्हणून तो फर्स्ट येयलो. ह्या वाक्यान आमकां कितें दिसता? सो ह्या ऑप्शना वयरसून तुमकां आतां आयडेंटिफाय करपाक जाय. पयलो परिणाम, प्रश्न, अजाप, भिरांत और नन ऑफ द अबव. सो हांगासर तेणी पळयात तो वर्सभर बरो शिकलो. हांगासर तेणी मेहनत घेतली. ओके, सो हांगासर हार्डवर्क केलो तेणी. सो हो तेजो रिजल्ट जालो. सो कॉज आणि हो तेजो इफेक्ट. ह्यो तेजो कॉज जातलो आणि हो तेजो इफेक्ट जातलो. हांगासर तेणी कितें तरी केलें म्हणून हें जालें. सो हेजो करेक्ट ऑप्शन परिणाम येतलो. ओके, सो अशी जर सेंटेन्सान तुमकां दिसता की कॉज आसा आणि तेजो मागीर इफेक्ट आसा जाल्यार सो ते जे आसतले ते परिणाम अंडर येतले. नेक्स्ट, एका कोंकणी लोकगीताक कुरू कुरू काना आणि म्हशी गेल्यो डॅश. ओके, एक कोंकणी लोकगीत आसा तेचे वर्डिंग सांगा दिल्या कुरू कुरू काना आणि म्हशी गेल्यो डॅश. ऑप्शन पाणया, चरवा, राना, गोट्या और नन ऑफ द अबाव. सो हेजे करेक्ट ऑप्शन जे आसा पळय. सो रीड करा. सपोज तुमकां म्हण सुद्धा खबर ना जाल्यार प्रॉपरली रीड करा. कुरू कुरू काना आणि म्हशी गेल्यो. मी म्हणटाना पळय प्रोनाउन्सिएशन डायरेक्ट. सो हेजो कंटिन्युएशन जातले पळय ते राना जातले. सो कुरू कुरू काना आणि म्हशी गेल्यो राना. सो काना, राना. ओके, हे पळय प्रोनाउन्सिएशन करताना सिमिलर टाइप कशे करता. सो तशे आयडेंटिफाय कराच. नेक्स्ट MCQ. काजू या फळाकडेन खंयच्या उतराचो संबंध येना. जे हितून तुमकां वर्ड्स दिल्या काजूक आमी जे आसा पळय तेका डिफरंट वर्ड्सान आमी कितें करता आयडेंटिफाय करता. सो हितून आमी तेका मुट्टोय म्हणटा. नेक्स्ट काकांडी म्हणटा. ओके, म्हणजे तेन्ना तोरणो आसतलो पळय त्या टायमार तेका काकांडी म्हणटाले. मागीर तुरमण. तुरमण म्हणजे कितें? जेन्ना तो सारको बारीक तुरो फुट्टा ओके त्या टायमार तेका तुरमण म्हणटा. आनी पिपरी. पिपरी हो वर्ड आमी हे चडशे तवशी जी बारीक आसता पळय त्या टायमार म्हणटात. नाजाल्यार तेंडली जी आसता तेन्ना धाकटी जी आसता पळय तेन्ना तेंका आमी पिपरी म्हणटात. ओके, सो हेतून तुमकां सांगला खंयच्या उतराचो संबंध येना. सो पिपरी हो वर्ड्स काजूक लागना. ओके, सो डी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो कवचेची कांकणा. नेक्स्ट, कवचेची कांकणा घेवन येता तो व्हळार आणि मातयेची मडकी. तो काचेची कांकणा घेवन येता पळय तेका व्हळार म्हणटा आणि मातयेची मडकी घेवन येता तेका कितें म्हणटले? कासार, कुंभार, मेस, गवणो और नन ऑफ द अबव. सो मातयेच्यो ज्यो वस्तू तयार करता पळय तेका कितें म्हणटले आमी? कुंभार म्हणटले. ओके, सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, दुकान वा मांड ह्या उतरांक कोंकणीन आनी खंयचे उतर वापरता. आमी दुकानाक नाजाल्यार मांड म्हणजे एक स्टॉल कसलोय आसा पळय तेका आनी कितें वर्ड्सान कितें करूंक शकता आयडेंटिफाय करूंक शकता. हे आमकां क्वेश्चन विचारला तेका आनी कितें वर्ड्स. बेकरो, कातरो, भित्रो, पसरो, नन ऑफ द अबाव. सो हितून जो करेक्ट ऑप्शन पसरो. ओके, हे डिफरंटूच आसा मिनिंग.
नेक्स्ट, देव तुमचे बरे करतलो या वाक्यात जो क्रियापदाचो काळ आयला तो डॅश डॅश. क्रिया म्हणजे ऍक्शन. हांगा ऍक्शन कितें आसा, करता. ओके, करतलो. सो करतलो म्हटल्यार हो कितें जालो, अजून करूंक ना. करतलो म्हणजे फ्युचर टेन्स जालो, म्हणजे भविष्य काळ जालो. सो हितून तुमकां काळ आयडेंटिफाय करूंक सांगता, म्हणजे फुडें इन फ्युचर तो देव तुमचे बरे करतलो. सो हितून वर्तमान काळ, भूतकाळ, भविष्य काळ, चालंत काळ, नन ऑफ द अबव. हांवें तुमकां आन्सर सांगले की खंयचे भविष्य काळ म्हणजे तो फुडें कितें करतलो. सो देव फुडें बरें करतलो. दोन उतरां एकठांय जावन जाल्ल्या ह्या समासांतली खंयची जोडी सारकी ना. सो दोन उतरां एकठांय जाल्लेले वर्ड्स आसा हितून, आनी एक भितून जो वर्ड आसा पळय तो डिफरंट वर्डाचो आसा, पण तुमकां दाखयताना तो एड कसो करून दाखयता, म्हणजे दोन वर्ड्स एक कडेन करून दवरले. म्हणजे आतां हे पळयात, तांबडो गुंज हो एकूच वर्ड आमी म्हणटाना तांबडो गुंज. ओके, ह्यो वर्ड म्हणटात. मागीर पाचवो फार. सो पाचवो आनी फार हे सेपरेट वर्ड. हे आमी केन्ना अशें म्हणिना वांगडाच. पाचवो फार हे सेपरेट. धवो फूल, काळो कीट हे वांगडाच वर्ड येतात. तांबडो गुंज, धवो फूल, काळो कीट. सो हितूंतलो बी जो आसा पळय तो वांगडाच प्रोनाउन्सिएशन असो एकीच कडेन जायना वर्ड्स. ओके, सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो हितूंतलो खंयची जोडी सारकी ना. कीट हे वांगडाच, आनी ह्यो पांचवो फार हो सेपरेट वर्ड जाता. सो हितूंतलो बी जो आसा तो तुमचो करेक्ट ऑप्शन. आमकां जोडी सारकी ना विचारल्या, खंयची जोडी सारकी ना ही. हे आमी वर्ड्स आसा पळय हे वांगडाच म्हणटा. धवो फूल, काळो कीट, तांबडो गुंज. सो बी इज युअर. नेक्स्ट, ताणें भुरगेपणांत खूब मस्ती केल्या हाचोच अर्थ तो डॅश आसतना मस्तीखोर आसलो. सो हे तुका सेंटेन्स दिला आनी हेजो सेंटेन्साचो हांगा मिनींग सांगला. ताणें भुरगेपणांत खूब मस्ती केल्या हाचो अर्थ तो डॅश आसतना मस्तीखोर आसलो. जाणटो, तरणो, जुवान, भुरगो, नन ऑफ द अबव. सो आमी आतां हांगासर म्हणटले पळय तेका भुरगेपणांत खूब मस्ती केला म्हणजे तो कितें बसतलो हितूंतलो आमी म्हणटा पळय भुरगो. तो भुरगो आसतना मस्तीखोर आसलो. सो डी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, भाचो, भाची, नातू, नात जाल्यार पूत डॅश. धूव, पत्रिका, पुतणी, कूं. नेक्स्ट, भाचो, भाची. ओके, सो चेडो आसा जाल्यार भाचो, चेडूं आसा जाल्यार भाची म्हणटा. नातू, नात. ओके, चेडवाक नात, चेड्याक नातू. जाल्यार पूत चेडो, चेडवाक कितें म्हणटले, धूव, पत्रिका, पुतणी, कूं ऑर नन ऑफ द अबव. सो पूत हो चेड्याक म्हणटले, चेडवाक कितें म्हणटले, धूव म्हणटले. ओके, सो ए इज युअर करेक्ट. 10 MCQs जे आसले कोंकणी अंडर ते हांवें तुमकां एक्सप्लेन केले. सो इन नेक्स्ट व्हिडिओन आमी इंग्लीश ग्रामर अंडरचे MCQs आसा ते कवर करतले. थँक्यू.